सिटीजनशीप आमी कशें कळटले आमी सर्गीचे म्हणून आनी ना संवसाराचे. आमी पळयता म्हज्या भाव म्हणून जशें हुंयच्याय गांवांनी एक वेदर आसता, ओके, जशें इंडियेक वेदर आसा तेच परी स्वर्गारूय वेदर आसा. आमी पयले डिटेल शिकतली स्वर्गाचें वेदर कितें तें, कंडिशन कितें तें, आनी उपरांत आमी पळयतले हांव कशें आमी कळटले सर्गीचे सिटीजनशीप. पयले सद्याक आमी पळयतले वेदर इन हेवन. वेदर कसलो आसा स्वर्गार, कितें आसा थिंगा नायट ना म्हणटा, आत ना म्हणटा, सुर्य ना म्हणटा, बट द लॉर्ड हिमसेल्फ द लायट. पळयता म्हजे बाबा, तुका केन्नाच आनी बील हारीक करपाची गरज ना, लायटीचें गॅसीचें, कित्याक बायबल सांगता तिंचे कंडिशन म्हणटा सो ब्युटिफूल, थिंगा नायट म्हणलेलें ना. चित म्हजे बाब म्हणतो सगल्या दीस दिसूच आनी तुका केन्ना जेमाचें ना, तुका केन्ना तोपपाक ना, तूं केन्ना तोपपाक ना. कित्याक आनी थिंगा लायटीची गरज ना म्हणटा म्हजे बाब म्हणतो. हिंगा केन्ना लायट वयता, इंटरनेट वयता, पूण सरकार 24 hours सगल्या दीस उजवाड. आनी कसलो उजवाड, मनशांनी केन्ना पळोवना तसलो उजवाड. ओ उजवाड म्हजे बाब म्हणतो कांयच न्हय, हो आमकां सुर्याचो मेवता पळय तो, पूण सर्गेचो उजवाड पळय, स्वर्गार उजवाड आहा तो कंपेर करूंक जायना म्हजे बाब म्हणतो संवसाराचे उजवाड. इतल्या ब्युटिफूल उजवाड जावन आसा. आनी पॉल म्हणटा म्हाका जेन्ना देवान येलो स्वर्गार आनी दाखयलें, म्हज्या तोंडाक उतरना कसो हांव सांगता लोकांक. पूण आयचे दिसाक आमी पळयता साबार प्रिचर सिल्वराज म्हणटा पळय तो पोत्तून पोत्तून स्वर्गार वचोन येता म्हजे बाब म्हणतो. 5 मिनटांनी स्वर्गार वयता, पोत्तून येता, स्वर्गार वयता, पोत्तून येता. कॉन्फरन्स मिटींग आसता तेन्ना देव तेका व्हरता आनी पोत्तून हाडटा. आनी कितें सांगता, आपूण मेवलो एका, तेका मेवलो, एका मेवलो, तेका मेवलो, ही सगळी होटी म्हजे बाब म्हणतो. सिल्वराज दिसाक म्हजे बाब म्हणतो म्हयन्याक तो इस्पावडी म्हणून वयता आसता स्वर्गार आनी पोत्तून येता. आनी हें कितें जावन आसा एंड टायमाचें डिसेप्शन. कित्याक बायबल सांगता थिंगा कितें आहा, थिंगा म्हणटा सुर्य ना, सन ना, कॅन्डलाची गरज ना. आयज तुमी आती पेटयले आसतले खंयच्या मेलेल्यांक, खंयच्या सांतांक आनी भक्तांक. स्वर्गार आसतले आटी ना म्हजे बाब म्हणतो पेटोवपाक. नायटूय ना त्या जाग्यार, देर इज नो नायट. लॉर्ड हिमसेल्फ इज अ लायट एंड दे शॅल रेन. आनी हें वेदर जावन आसा स्वर्गार, स्वर्गीच्या राज्यान सिटीजनशीप. आनी कंडिशन कितें जावन आसा, देर विल बी नो मोर टियर्स, नो मोर डेथ. सॉरो ना, पेन ना, क्राईंग ना. पळयला म्हजे बाब म्हणतो आज वेळे लोक सफर जाता जायत कॅन्सरान, डायबिटीज, कसली दुयेंसां, थोडी बावडी मेले जायत. आज कितलो लोक मेला आसतलो म्हजे बाब म्हणतो कहले कहले दुयेंसांनी. पांय कातरप, किडनी फेलियर, हार्ट अटॅक, असले दुयेंस जाला आसतले म्हजे बाब म्हणतो. सबार घरांनी सबार जाण कितलो लोक मेलो आसा भुरगीं पासून. पूण एक दीस ह्या कंडिशनान, ह्या सर्गीच्या सिटीजनशिपान केन्नाच दुकां हाडचें ना, मरण हाडचें ना, सोरो हाडचें ना, चिंतप हाडचें ना, क्रायंग हाडचें ना, पेन म्हणटा तें हाडचें ना म्हजे बाब म्हणतो. तुका गोडे आयज पेन जाता जायत म्हजे बाब म्हणत. दूख, कर्जाचें दूख, तकलेचें दूख, आनी कसलें दूख, चिंतना, डिप्रेशन, असलें थिंगा कितेंच ना म्हजे बाब म्हणतो. नथिंग इज देर. आनी आमी पळयता म्हजे बाब म्हणतो सिटीजनशीप आसता थिंगा कितें आसता, थिंगा लॉ आसता, ऑथॉरिटी आसता, नॅशनॅलिटी आसता, प्रेसिडेंट आसता, रूल आसता, कोर्ट आसता. तेच परी म्हजे बाब म्हणतो सरकारूय एक्झॅक्टली थिंगा कोर्ट आसा, लॉ आसा, आयडेंटिटी आसा, प्रेसिडेंट ओ मिनिस्टर आसा. सरकारूय हेच भाशेन ती, कित्याक ती रियल किंगडम जावन आसा. जशी संवसारान किंगडम आसा तेच परी सरकारूय तेच परी म्हज्या बाब किंगडम आसा. यू नो माय फ्रेंड, एज अर्थली हॅव अ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, सिव्हिल लॉ, कोर्ट, जज, सेम वे इन किंगडम इज देर. कित्याक किंगडमान लॉ आसूंक जाय. आनी तेका लागून म्हजे बाब कशें म्हाका कळटलें हांव सर्गीचो सिटीजनशीप तें आमी पळयतले. लिसन माय फ्रेंड, पयलें सद्याक
तुझे दोळे तुझे हुंय लायलेले आसा संवसारान ओ स्वर्गार जेजूचेर कित्याक जर तर तूं संवसाराचो भुरगो जाल्यार तुझे दोळे सगळ्या ते संवसारान पडतले संवसाराचे वस्तूचेर आसतले तर आमी आमच्या लागीं विचारुया म्हजे दोळे हुंय लायलेले आसा वेर आय हॅव फिक्स माय आयज कित्याक बायबल सांगता लूक अनटू जीसस द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ कोणाचेर लाय म्हणलेले आसा जेजूचेर आणि जेन्ना तूं जेजूचे दोळे लावन आसा म्हज्या बाबंदो तूं संवसाराचेर आनी केन्ना दोळे लावचे ना कित्याक जेजून खूब सांगलेलें आसा आयदो तुजो दोळो संवसारान वो स्वर्गार दोनाय जाग्यांचेर आसूंक शकना म्हणलेलें आसा जेजू आनी ताका लागून आमी क्वेश्चन दर एका बिलिव्हरांचे दोळे कोणाचेर आसूंक जाय सर्गीच्या जेजूचेर तो जावन आसा किंग रूल करतलो तुज्या आनी म्हज्या जिवितान म्हजे दोळे हुंय हांवें लायलेले आसा लिसन कितें म्हणलेलें आसा साम्स कितें म्हणटा म्हजे दोळे हुंय आसा आय विल लिफ्ट अप माय आयज अंटू द हिल्स फ्रॉम वेन्स कम माय हेल्प कम फ्रॉम द लॉर्ड विच मेड हेवन एंड अर्थ म्हजे दोळे हुंय लायता पर्वतांचेर लायता थिंगा कोण आसा जेजू देव तर आमी पळोवया म्हजे बाबंदो म्हजे दोळे हांवें हुंय लायलेले आसा म्हणजे म्हजी मोत म्हजी चिंतनां हुंयची आसा म्हज्या भितर हांवें हुंय लायलेलें आसा म्हजें इंटेन्शन हुंय लायलेलें आसा म्हजी मोत स्वर्गार आसा ओ संवसारान आसा आनी ताका लागून पॉल म्हणटा सेट योर अफ्लिक्शन ऑन थिंग्स अबाव नॉट थिंग्स ऑन अर्थ पळयला म्हजे बाबंदो तुझे मायंड तुझे दोळे सर्गीच्या वस्तूचेर आसूं ती म्हणलेलें आसा अशें न्हू म्हज्या बाबंदो एक दोळो स्वर्गार आनी एक दोळो संवसारान नो अदरवायज तो तीर्थ आसतलो तुझे दोळे दोनूय जाल्यार दोनूय सर्गीच्या वस्तूचेर लावन दी थिंगा तुजी मायंड फिक्स जावन दी थिंगा तुजो गोल आसूं दी म्हणटा म्हज्या बाबंदो नो संवसारान सिटीजनशीप जेतलो भुरगो कोणी तो जावं त्याचे दोळे सदांच कोणाचेर आसतले सर्गीच्या वस्तूंचेर सर्गीच्या जेजूचेर कित्याक ती त्याची जावन आसा रूल आनी ती जावन आसा ताची किंगडम उपरांत आमी पळयतले कशें आमकां कळटलें आमी किंगडमान आसा म्हूण सिटीजनशीप आसा म्हूण सर्गीचे सिटीजनशीपान आमी जियेता म्हणून हाव वी नो वी आर द सिटीजनशीप ऑफ हेवन कितें आसतलें म्हजें ट्रेजर माय ट्रेजर म्हजें ट्रेजर हांवें हुंय बांदिल्लें आसा हें गरजेचें म्हज्या बाबंदो कळपाक हांव खरेंच सर्गीच्या सिटीजनशिपाचो भुरगो आय एम रियली द चायल्ड ऑफ द सिटीजनशीप ऑफ हेवनली अर्थली म्हजें ट्रेजर हांवें हुंय बांदिल्लें आसा लिसन जेजून खूब सांगलेलें आसा म्हज्या बाबंदो कितें सांगलेलें आसा lay not up for yourself treasure upon earth वय आमकां खावपाक जेवपाक जाय म्हज्या बाबंदो पूण जेजू म्हणटा तुजे सगळे कोडे हिंगाच दोन नाका इंटेन्शन हिंगाच दोन नाका बांदून तुजी ही ट्रेजरी हिंगा दोन नाका वे मोत एंड रश डू करप हिंगा म्हणटा आवत येवन आनी कोण येवन चोर येवन आनी कोण ते हावन वयतले कित्याक ते संवसारान दवरले But lay up yourself treasure in heaven कित्याक तूं सिटीजनशीप ऑफ सर्गीचो आनी सिटीजनशीप सर्गीचो जाल्यार तुजी ट्रेजर म्हणटा जेजू हुंय आसूं दी तुज्या किंगडमीन वयर स्वर्गार कित्याक तूं तें तुजें घर ती तुजी बँक जावन आसा वे थीफ डू नॉट ब्रेक थिंगा थीफ ना चोर ना कित्याक चोर सर्गीच्या राज्यान भितर सच्चे ना मेडो लोक सर्गीच्या राज्यान भितर सच्चे ना आनी उपरांत जेजू म्हणटा लिसन वे युअर ट्रेजर इज ज्या जाग्यार तुजी ट्रेजर दवरल्या गिरायस्कार दवरल्या दे विल युअर हार्ट विल ऑल्सो पळयला म्हज्या बाबंदो जेजू कितें सांगता तुजें ट्रेजर हुंय दवरलेलें आसा दवर म्हणटा स्वर्गार आनी स्वर्गार म्हजें ट्रेजर कशें दवरतलें हाव कॅन आय सेंड माय ट्रेजर इन हेवन हेवनली किंगडम हेवनली सिटीजनशीप कशें हांव स्वर्गार म्हजें ट्रेजर दितलो काय helping the gospel, helping the believers बाबणांक आदर दिवन खोऱ्या बाबणांक न फटकिऱ्यांक म्हज्या बाबंदो
नो फोटी शिकयता तसल्या प्रिचरांक नो, डोंट गिव मनी टू दीस फॉल्स प्रिचर. जर तर तूं फोटकिऱ्यांक तूं हेल्प करता जाल्यार यू आर हेल्पिंग टू स्प्रेड दीस फॉल्स मेसेज टू अदर पीपल. आनी ताका लागून पॉल म्हणटा लिसन, जेन्ना तूं भावपणाक दिता गॉस्पल सांगता तेन्ना दुसऱ्या भावपणाक हेल्प करता, तूं तुजें ट्रेजर स्वर्गांत धाडटा म्हज्या भाव बंधू. स्वर्गांत तूं बँकेन ट्रान्सफॉर्म करता. जशें आमी हिंगा सोड्या पयशे गोंयांत धाडटा तेच परीन जेन्ना तूं तुज्या भावपणाक खोऱ्यांक काळजां सोड्या हेल्प करता, तुजी ट्रेजर स्वर्गार बँकेन तूं जमा करता. आनी वन डे गॉड इज गोइंग टू से टू यू, वेल डन गुड अँड फेथफूल सर्वंट. And Paul सांगता, now ye Philippian also know that in beginning of the gospel, when I depart from Macedonia, no church communicated with me concerning giving and receiving, but ye only. तुम्हीच म्हाका हेल्प केला म्हणटा. पळयला म्हज्या भावंडू, कशें हांव म्हजें ट्रेजर स्वर्गांत धाडटलो? हेल्प द गॉस्पल, स्प्रेडिंग द गॉस्पल टू अदर बिलिवर्स. ओ गरीब जावं कोणूय तो जावं, शेअर देम. हे ट्रेजर तुका दिलें तें तूं दाखय म्हज्या भाव बंधू. हांव खरें सिटीजनशीप जावन आसा सर्गीचो, नवो संवसार आहलो. हे नाणें जावन आसा देवान तुका दिलेलें आसा. ताचें कितें केलां? पुरून दवरला वो तुवें डिस्ट्रिब्यूट केल्या. आनी ताका लागून म्हज्या भाव बंधू जेजून सांगलेलें आसा, कितें सांगलेलें आसा? सोद पयलें सर्गीचें राज, सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट अँड हिज रायचियसनेस अँड गॉड इज गोइंग टू एड एवरीथिंग. आय विल टेल यू माय फ्रेंड, सर्गीच्या राजाच्या भुरग्याक देव केन्नाच उपाशी सणपाक नाय संवसारान. कोणूय तो जावं म्हज्या भाव बंधू, तूं केन्नाय पळयलां आसतलें. चिंत म्हज्या भाव बंधू, कोरोना येयलो तेन्ना कितलो लोक मेला आसतलो, पूण तुका आनी म्हाका देवान जिवो दवरला. दवरला धरूं ना? दवरला न्हय ब्रदर्स? होय दवरला. कितलो लोक मेलो त्या दिसांनी म्हज्या भाव बंधू, पूण तुका आनी म्हाका आय देवान दवरला. देव दाखयता ही इज अ फेथफूल माय फ्रेंड. तो म्हणटा म्हाका पयलो सोद आनी ताचें राज सोद, ताची नीत सोद, आनी देव तुका प्रोवायड करतलो म्हज्या भाव बंधू. गॉड इज गोइंग टू प्रोवायड. आनी सर्गीच्या राज्याचें भुरग्याचें सिटीजनशीप जी येता पळय त्या मनशाचें काम जावन आसा गॉस्पल प्रिचींग करपाक, हेल्प करपाक सबार भाव भयणां. लिसन म्हज्या भाव बंधू, कशें कळटलें? आय एम द किंगडम, आय एम द रियली सिटीजनशीप ऑफ हेवन. म्हाका गॅरंटी आसतली म्हज्या भाव बंधू, म्हजें नांव म्हज्या पासपोर्टाचेर आसा. जशें आमी पळयता खंयच्याय मनशा कडेन सिटीजनशीप आसा, ताका कडेन पासपोर्ट आसा इंडियेची, जाल्यार तो दाखयता ह्या मनशाची सिटीजनशीप इंडियेची. पासपोर्टचेर नांव आसता, तुका पासपोर्ट आसता, होल्डर आसता. तेच परी आमी पळयता म्हजें नांव म्हज्या पासपोर्टाचेर आसतलें म्हज्या भाव बंधू. माय नेम विल बी ऑन माय पासपोर्ट अँड दॅट इज कॉल्ड हेवनली किंगडम पासपोर्ट. सर्गीची पासपोर्ट. कित्याक पासपोर्ट तुका जाय म्हज्या भाव बंधू, तुका प्रूफ करपाक तूं खंयचो म्हणून किंगडमाचो भुरगो, सिटीजनशीप ऑफ हेवन. आनी ही ती पासपोर्ट जावन आसा कसली? जेजू म्हणटा नॉट स्टँडिंग रिजॉयस नॉट द स्पिरीट सब्जेक्ट अंटू यू. देवचार वास जाता म्हूण, मिलाग्री जाता म्हूण तुमी वचप जायनाका. जेजू म्हणटा हितून तुका खुशी भोगची न्हय, देवचार काडटा म्हूण तुका पावर आसा म्हूण, एनॉयटींग आसा म्हूण हितून खुशी जायनाका म्हणटा जेजू. कित्याक एनॉयटींग आहलेले मनीस, फेक आसलेले मनीस, देवचार काडटा ते मनीस, मिरेकल करता ते मनीस एक दीस फेम्यान भितर सरतले म्हज्या भाव बंधू. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21 जेजू म्हणटा नॉट एवरीवन हू सेड unto me Lord Lord shall enter the kingdom of heaven. No. जेजू म्हणटा तितून रिजॉयस जायनाका. रिजॉयस कित्याक जाय? बिकॉज युअर नेम्स आर रिटन इन हेवन, हेवनली पासपोर्ट. आणि ताका लागून लिसन म्हणलेलें आसा आवर कॉन्वर्सेशन, आमची खरी सिटीजनशीप हेवनली. आमी ह्या संवसारान न्हय. आनी थिंगा सोड्या लिसन, फ्रॉम वेन्स वी ऑल्सो लूक, वी आर लुकिंग फॉर द सेवियर. फिक्स आवर आयज ऑन जीसस. कितले पावटी तुवें मोबाक पळयला काय भायल्यान वचोन आनी जेजूची वाट पळयला जायत? हॅव यू सीन माय फ्रेंड? गो आउटसायड एंड यू जस्ट लुकिंग जीसस गोइंग टू कम. मोबाचेर तुवें पळयला काय जेजू म्हजो येतलो काय म्हणून? तुज्या दोळ्या सर्गीच्या किंगडमाचेर सिटीजनशिपाक आहा जाल्यार म्हज्या भाव बंधू, कित्याक ती आमची सिटीजनशीप म्हणलेली आसा हेवनली, नॉट अर्थली. आनी लिसन बायबलान म्हाका कितें सांगता ताका लागून म्हज्या भाव बंधू
जो कोण किंगडमाचो भुरगो तो त्याचे दोळे कोणाचेर असले सर्गीच्या सिटीजनशीप आसा ताचेर न संवसाराचेर. लिसन हिब्रू कितें म्हणलेलें आसा फॉर वेर वी हॅव नो कंटिन्युसिटी ह्या संवसारान आमकां सिटी म्हणलेलें ना बट वी सीक वॉन्ट टू कम सर्गीची सिटी. कित्याक कोणूच राव घेवंक ना म्हज्या बाबदो बिलिव्हर जावं अनबिलिव्हर जावं ओ बिलिव्हर अनबिलिव्हर कोणूच ह्या संवसारान परमनंट रावपाक ना सगळ्यांनी मरपाक जाय. पूण तूं खूं वयतलो आनी हांव खूं वयतलो हें इम्पॉर्टंट जावन आसा. आनी रायटर सांगता सगळे पळय आदले प्रॉफेट दे आर लुकिंग द हेवनली सिटी नॉट अर्थली सिटी. लिसन माय फ्रेंडान कितें म्हणलेलें आसा फर्स्ट क्रॉनिकल 29:15 For we are a stranger before thee, O God, sojourner, and we are all father. आमचे बापूय तशे आमी जात्रेकार म्हणटा संवसारान. Our days on earth are as shadow, and there is none abiding. कोणूच उरोंक शकना संवसारान मर नासतना. आनी जात्रेकार म्हणलेले स्ट्रेंजर लिसन कितें म्हणलेलें आसा all they die in faith not having received the promise but having seen them afar off and we pursued them and embraced them and confessed they were stranger and pilgrim on earth. For they that say things plainly they seek a country heavenly country. म्हज्या भावंदो आनी कशें भोंवतलो म्हज्या भावंदो हांव citizenship of heaven living a righteous life प्रामाणीकपणाचें जिवीत सिटीजनशीप जी आता तो मनीस म्हज्या भावंदो तो फॉलो करतलो लॉ रूल. खंयच्या तूं कंट्रीन आसले जाल्यार इफ यू आर इन एनी कंट्री माय फ्रेंड यू हॅव टू फॉलो द लॉ एंड रूल एंड रेग्युलेशन फ्रॉम दॅट कंट्री. तुज्यान खंयच्याच कंट्रीन वचून जावपाक ना आनी तुका जाय ते भशेन लॉ पाडपाक नो माय फ्रेंड. ईच एंड एवरी कंट्री हॅव अ लॉ एंड यू हॅव टू ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री. तेच परी सर्गीची कंट्री आसा ताकाय लॉ आसा आनी कसले लिसन पॉल सांगता फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट मीट एंड ड्रिंक. देवाचें राज खावपाचें जेवपाचें न्हय. ओ म्हाका देवान हें दिलें जेवण तें दिलें जेवण ही कार दिली हें ब्लेसिंग दिलें तें जॉब दिलो हें दिलो ना म्हणटा. हें खावपाचें जेवपाचें किंगडम न्हय बट righteousness, live in righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. प्रामाणीकपणाचें जिवीत जियोवपाचें जेजूक ओबे करपाचें देवाक भिवपाचें देवाचो मोग करपाचो दुसऱ्याचो मोग करपाचें आनी फोडां भायर काडपाचीं फोडां दाखोवपाचीं. म्हज्या जिवितांत चल्लां काय फोडां हांवें दाखयल्या काय रायचियस लॉ हांव पाडटा काय. लिसन कितें म्हणलेलें आसा ye know that he is righteous Jesus righteous जावन आसा and ye know that everyone that do it righteousness is born of him. जो कोण righteous जिवीत जियेता ते सगळे सिटीजनशीप जावन आसा सर्गेचे. होय सांगता आमी पडोवंक शकता म्हज्या बाबंदू हिंगा थिंगा मोडा येवन आमी सकलो पडोवंक शकता पूण स्टील आमकां ती रायचियसनेस आसा कित्याक आमी सर्गीच्या राजाचे भुरगे जावन आसा. तुमी पळयला आसतलो हिंगा यूकेक एक कंट्रीचे लॉ आसा म्हज्या बाबंदो किंग प्रिन्स चार्ल्स तांच्या घराब्यान आनी ताका स्पेशल ट्रेनर आसा म्हज्या बाबंदो कशें चलपाक जाय तें कशें जेवपाक जाय तें कशें लोकांक म्हण उलोवपाक जाय तें कसलें ड्रेस घालून भायल्यान वचूंक जाय तें ताका ट्रेन करून दवरलेलें आसा. नो तेणें आपणाक जाय तें. आयज लोक न्हेसता सबार कांयचे काय म्हज्या भावबंदो मेळेपणाचें आंगोसन घालून चेडे पासून लिपस्टीक लावन भोंवता हे भाशेचें न्हय ताका लॉ आहा म्हज्या बाबंदो कित्याक ती किंगडम जावन आसा त्या राजाचे भुरगे जावन आसा किंगाच्या भुरग्यान तेच बरें म्हज्या बाबंदो तुकाय आनी म्हाका हे लॉ दिलेले आसा म्हाका कळपाक हांव ह्या सर्गीच्या राजाचो भुरगो म्हणून. कांयचे कांय जिवी जेता तो सर्गीच्या राजाचो भुरगो न्हय म्हज्या बाबंदो कित्याक ते लॉ आसा. सबार जाणांक ते ट्रेन करता म्हज्या बाबंदो व्हडले व्हडले राजा पळय आसा तेच्या फॅमिलीक कशें तें उलोवपाक जाय कशें जेवपाक जाय कशें न्हेसपाक जाय खंय वचोन कितें करपाक जाय ताका लॉ आसता बेश्टे आसना ना म्हज्या बाबंदो आपणाक जाय ते भशेन तें न्हेसना. तेच बरें तुकाय आनी म्हाका ही न्हेसनां दिलेली आसा. लिसन म्हज्या बाबंदो सर्गीच्या राजाचो सिटीजन हांव कसो कळटलें
आय विल बी ए सेपरेट मॅन. हांव ह्या संवसाराच्या वस्तूंतलो सेपरेट आसतलो. सेपरेट. लिसन, आमी ह्या संवसारान जल्मले खरें म्हज्या भावंडू. बट जेन्ना आमी जेजूक मानून जेयला, when we accept Jesus Christ, that onward we are separate, my friend. Listen, जेजू म्हणटा they are not of the world. आमी जल्मले आसात, बट आमी ह्या संवसाराचे न्हय. Even as I am not of the world. जेजू ह्या संवसारांतलो न्हय, तो स्वर्गीचो. स्वर्गा सोडून येयलो तो, आनी जेजू म्हणटा तुमी संवसारांतले न्हय, तुमी स्वर्गीचे जावन आसा म्हाज्या भाशेन. हांव सेपरेट जाला काय? ओ, म्हज्या भितर आनी दुसऱ्या भाव भयणांच्या भितर कितें डिफरंट आसा? ऑन बार तेंचे भितर कितें डिफरंट आसा? Really, I am separate. I am not of this world. I am not the part of the world. म्हजें उलोवप कशें काय? म्हजें नेसप कितें काय? म्हजी मांड कितें काय? लिसन, कितें म्हणलेलें आसा? जेजू म्हणटा, इफ he of the world will love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hate you. तू किंगडमांतलो देखून म्हज्या बाबंदो, देवचाराचो लोक, देवचाराक फॉलो करता तो लोक तुका हेट करूंक लागतलो, तुका सकला उडयतलो, तुजेर बोगलांना घालतलो, तुका त्रासान घालतलो. कित्याक तूं संवसारांतलो न्हय आनीक ह्या फुडाराक. तूं स्वर्गीचो भुरगो. तूं जावन आसा एम्बेसेडर ह्या संवसारान. तूं संवसारांतलो न्हय म्हज्या बाबंदो. आनी लिसन म्हज्या बाबंदो, तेका लागून सांगता, लव नॉट दिस वर्ल्ड. स्वर्गीचो पळय राजाचो भुरगो आसता, तो सेपरेट आसता म्हज्या बाबंदो. हेवनली किंगडम आसता, सिटीजनशीप आसता, तो मनीस सेपरेट आसता म्हज्या बाबंदो. तेजें लायफ, तेजें उलोवप, तेजें चाली, तो जिवीत जियेता तें सेपरेट जावन आसा. न्हय ह्या संवसाराच्या परी, न्हय म्हाज्या बाबंदो, नो. युअर लायफ मस्ट बी सेपरेट वेन यू मेट जीजस. जशें भयणीन एक केदो वस आसलेली, कितें ती? If anyone who is in Christ is a new creature, all things pass away. Love not the world, neither the things that are in the world. संसार आणि संसाराच्या वस्तूंचो मोग कोण नाका. कित्याक लागून? कित्याक तूं संवसाराचो भुरगो न्हय, तूं हेवनली भुरगो. आनी ताका लागून तुजी मांड हेवनली आसूंक जाय, तुजो मोग हेवनली आसूंक जाय, तुजें थिंकींग हेवनली आसूंक जाय. If any man love the world, the love of the Father is not in him. He is not the citizenship of heaven. If you love the world and world ruling in you, and you are walking in world and world is in you, you are not of the citizenship of heaven. Sabarachachi संवसारात ते दाखोवपाक जाय आसलें म्हज्या बाबंदो, आमी ह्या संवसाराचे न्हय म्हणून. पूण संवसार हे चर्चीनी भितर चल्लेलो आसा, आनी चर्ची संवसार जाल्लो आसा, आनी प्रिचर आनी पास्टरूय संवसार जाल्लेले आसा. लिसन म्हज्या बाबंदो, देर विल बी अ फायट. जर तर तूं स्वर्गीच्या राजाचो भुरगो जाल्यार तुज्या जिवितान फायट आसतली म्हज्या बाबंदो. आनी फायट जावन आसा हॉरिबल. लिसन, कित्याक लागून सांगता? पेद्रू आमकां सांगता, कित्याक स्वर्गीच्या राजाच्या भुरग्याच्या जिवितान फायट आसतली मोरोसो. आनी ती असली फायट जावन आसा म्हज्या बाबंदो, तुका चॉयस ना. फायट झगडी, तुका चॉयस ना भितर कितें करचें तें. आनी पेद्रू सांगता, डियर बिलावड, दॅट्स मीन क्रिस्टियन, I beseech you as a stranger and pilgrim, option from fleshly lust, which war against the soul. A last कोणाकोण झगडटा? तुज्या मोती कोणे भितरल्यान. तेका लागून आमी पळयता म्हज्या बाबा, हो तो सिक्रेट जावन आसा बिलिवरांचो. तेका लागून पॉल आनी जेरोमिया हार्ट इज डिसीटफुल. कित्याक तेणें पयलें म्हज्या बाबंदो, जेन्ना ते देवाक मानून जेयले, सिटीजनशीप जाले, स्वर्गीच्या राज्यान ते भितर सरले, तेणें पयलें वॉर तेचे भितर चलता. जेरोमिया, आयझाया, पीटर, पॉल, ही लास्ट वॉर करता तेजे भितर मोतीन. लिसन, पॉल कितें म्हणटा? I found then the law, that is, I will do good. हांव जाणा लॉ म्हाका पाडपाकूच जाय.
हांव जाणा लो देवाचे लो बरें आसा हांव पाडूंक करता बट इवल इज प्रेझंट विथ मी इवल जो पावर आसा पातकाचो पावर आसा म्हजे भितर आसा तो. Then he said, I delight in the law of God after the inner man. म्हाका जाय देवाक प्लीज करपाक कित्याक हांव किंगडमाचो भुरगो आतां. म्हाका नाका हें पातकाचें जिवीत जियोवपाक. I want to please God. But Paul said, I see another law in my member warring against the law of my mind. पळयता म्हज्या बाबंदो पॉल म्हणटा म्हाका जाय देवाची हुशी करपाक पूण पळयता म्हाका आनी एक लॉ आसा म्हजे भितर आनी तो लॉ म्हाका झगडटा म्हजे मतीन देवा कडेन देवाचो मोग करपाक दिना देवाच्या भाशेन देवाचो भुरगो कसो जावपाक दिना देवाच्या भुरग्याचें लायफ म्हाका जियोवपाक दिना सिटिझनाचो लायफ म्हाका जियोवपाक दिना आनी म्हाका कॅप्टीव करता बांदता. The law of sin in my member. There's a two type of law. Law of sin. लॉ ऑफ सीन म्हणटा म्हज्या बाबंदो तूं देवाक प्लीज कर नाका तूं ह्या संवसारान देवाच्या भाशेन देवाच्या भुरग्या भाशेन जिये नाका. Then he said, O wretched man I am, who shall deliver me from the body of death? I thank God through Jesus Christ. So then, Paul said, so then, with the mind, म्हज्या मोतीन I serve the law of God. म्हज्या मोतीन हांव सर्व करता देवाक प्लीज करूंक करता. मदेंच आनी कोण आसा दुसरो आनी एक लॉ आहा बट द फ्लॅश द लॉ ऑफ सीन. सी माय फ्रेंड देयर इज अ लॉ ऑफ गॉड एंड द लॉ ऑफ सीन. अ लॉ ऑफ सीन कितें करता कित्याक लागून घडटा हें लॉ ऑफ सीन तुका आडायता कित्याक लागून कित्याक तूं पळयलो जेजूच्या फुड्यान येवच्या पयलो तूं सगल्या दिस लॉ ऑफ सीन ताका जियेतालो. लॉ ऑफ सिनान तूं त्या दिवशी करतालो प्लेजर मेडापणाचें जिवीत जियोप पूण तुका कन्विक्शन नासलें पयलें तुका तूं करता तें खबर पासून नासलें लॉस तुका नासली पूण आतां कितें जालेलें आसा हें सगलें रोवलां तें तूं भायर काडटा म्हज्या बाबंदो जें तुवें हाडलें मेमरीन घाल्लेलें आसा म्हणजे 2 तर 3 तरेचे म्हज्या बाबंदो कंपार्टमेंट आसा रूम आसा मुखावयल्यान तकलेक टेम्प जावपाक उपरांत तें करपाक मोदें आनी फाटल्यान मेमरी जावन आसात फिक्स उरता पळय तसली आनी ती कितें करता म्हज्या बाबंदो आतां जें तुवें आदलें हावयलेलें आसा तुजे मोतीक जायत कडेन मेडेपणाचें पोर्नोग्राफी चेडवाचें आस आनी कोणाचें आस हें तुका आतां पत्तून फ्लॅश करता तुज्या मोतीन टेम्प करपाक. आतां देवाचो लवूय तुज्या भितर आसा तो कितें करता तो तुका झगडटा भितर करपाक दिना पूण ही टेम्पटेशन तुज्या जिवितान येता तेन्ना तूं सकला पडटा. कित्याक लागून कित्याक तुवें हे पातकाचें पळय लॉ आसा मोतीक तुज्या मेमरीक चड हावयलेलें आसा जेवण पातकाचें मेळेपणाचें आनी देवाच्या उतराक तुवें थोडो टायम दिलेलो आसा आनी ताका लागून म्हज्या बाबा हो स्ट्रॉंग जालेलो आसा पावर आनी तुज्या भितर स्पिरिटाक इतलो पावर ना ताका झगडपाक. आनी पळयता वायरस येता केन्नाय तुमकां खबर आसा तुजें इम्यून सिस्टम थोडी आसा जाल्यार यू कॅन फॉल सीन एंड डाय ओ फॉल सीक एंड डाय कित्याक तुजें इम्यून पळय सिस्टम आसा ताका पावर आसना झगडपाक. तेच परी ताका लागून म्हज्या बाबा पॉल सांगता तांकां आय लायक टू सर्व गॉड लॉ बट देयर इज अनदर लॉ नॉट अलाउड मी म्हाका करपाक दिना देवाक जाय तें. आनी ताका लागून पॉल सांगता वॉक बाय द स्पिरीट सरेंडर टू द होली स्पिरीट. जेन्ना तुका टेम्पटेशन येयली म्हज्या बाबा फ्लॅश येयले मोतीन गो ऑन युअर नीज एंड क्राय होली स्पिरीट हेल्प मी because that's a victory my friend. आम पळयता थोड्या जाणांक फुटकिरें कन्विक्शन आसा म्हज्या बाबंदो ताका तें दाखयता तें पातक म्हणून कन्विक्ट जाता रडटा पूण तेंच पातक तो परत परत करता ताका विक्ट्री ना मोरासोर पूण रियल ही फायट आसा तेन्ना देयर इज अ रियल विक्ट्री. वय म्हज्या बाबांनी ही स्ट्रॉंग जावन आसा. पॉल सांगता द फ्लॅश लास्ट अगेन्स्ट द स्पिरीट एंड द स्पिरीट अगेन्स्ट द फ्लॅश दीस आर कॉन्ट्ररी टू वन अनदर. आनी हें कित्याक लागून घडटा जायत घडये आमी पळयता म्हज्या बाबा लोक आयज एन्जॉय करता जायत हे संवसारांतलें पूण रोयलां तें तुका पिकतलें म्हणलेलें आसा. आय तुका कित्याक हे फसली फ्लॅशली थॉट्स येता जायत कित्याक तुवें पयलें रोयलेलें आसा हें मेडेपणाचें तुका तें बरें दिसता पूण आतां हें तुका सतायता आनी ताका लागून बायबल आमकां सांगता विक्ट्री कितें आसा फॉल ऑन युअर नीज एंड आस्क गॉड वॉश मी क्लिन्स दीस बॅड मेमरी हेल्प मी लॉर्ड. आमी पळयता म्हज्या बाबा ग्लाव्स
तुम्ही पळयलो आसतलें ग्लाव्स घालता ते हातीक ते ग्लाव्स बेश्टे दोरी जाल्यार ते कोणाक कितें उपेग ना हालेले म्हजे भाव बंधू ते कोणाक काम जावपाक ना कितें जावपाक ना पूण जेन्ना ते ग्लाव्स तुज्या हातीक घालता तेन्ना ते ग्लाव्स काम करपाक ना तूं काम करतलो तुजे हात काम करतलो ग्लाव्सान भितर तेच परी म्हजे भाव बंधू जेन्ना तूं सरेंडर करता होली स्पिरिटाक होली स्पिरिट तुका ग्लाव्सान घेवपाचें उजार करतलो हें सगळी विक्ट्री मेळपाक कित्याक तुजे कुडीन ही तुका केन्नाच विक्ट्री मेळोंक शकना ताका लागून पॉल म्हणला इन माय फ्लेश ड्वेल्स नो गूड म्हणटा तुका ग्लाव्सान हात घालता तरी ग्लाव्सान आमी हात घालता आनी उजार करता ग्लाव्सान तेच परी होली स्पिरिटानूय तुका हात घालून उजार करपाक जाय विक्ट्री दिवपाक आनी ताका लागून आमी संवसारान जियेलेले आसा इतलें बोल्लेलें आसा आमचे भितर मेमरीन आनी ताका लागून हे सगळे थॉट्स आनी सगळे आनी सैतान कितें करता नवे नवी टॅक्निकूय हाडून आमच्या मतीन घालता म्हजे भाव बंधू सोड म्हाका सारको चेपपाक म्हाका सारको डिस्ट्रॉय करपाक आनी सगळीच्या राजाच्या भुरगो देर वील बी अ फायट आनी ताका लागून पॉल सांगता कित्याक आमच्या जिवितांत थॉट्स येता कित्याक आमी मोस्टली टायम खूंय जाता इंटरनेटाचेर आनी कित्याचेर आनी उपरांत ते सगळे आमचे कितें पळयता ते मेमरीन घालता म्हज्या भाव बंधू आनी ते कितें जाता देवचा ती मेमरीन घालना तितलें उजार करता आमकां चावोवपाक थॉट्स आनी ताका लागून म्हज्या भावान आमी सकयल पडटा आनी ताका लागून बाय सांगता बी रिन्यू इन द स्पिरीट ऑफ युअर मायंड रिन्यू फॉर वीच वी कॉज फेंट नॉट थ्रू आवर आउटवर्ड मेनपारीश भायली आमच्या आंग मोत काबार जाता येट इनवर्ड मॅन इज रिन्यू डे बाय डे पळयला म्हजे भाव बंधू आनी लास्ट कितें जावन आसा सिटीजनशीप आमच्या दर एका भाव भयणाची आवर फायनल डेस्टिनी कितें गॅरंटी 100% गॅरंटी आय एम द सिटीजनशीप ऑफ हेवन कित्याक म्हजी डेस्टिनी जावन आसा फुडाराक 100% नो ओतार माय डेस्टिनी इज इन हेवन ताका लागून लिसन पॉल कितें म्हणटा एंड द लॉर्ड शॅल डिलिव्हर मी फ्रॉम एव्हरी इवल वर्क आनी कितें एंड preserve me unto his heavenly kingdom म्हाका समान करून तो आपल्या किंगडमान हाडटलो कित्याक हांव स्वर्गीच्या राज्याचो भुरगो हांव संवसारांतलो न्हय म्हजें घर स्वर्गार म्हजें ट्रेजर स्वर्गार टू हिम बी ग्लोरी फॉर एवर एंड एवर आनी ताका लागून म्हज्या बाबा जेजून सांगलां लेट नॉट युअर हार्ट बी ट्रबल You believe in God? Believe in me also. In my Father's house are many mansions. म्हज्या भाव बंधू आय तो देवान तुका आनी म्हाका दाखयलो स्वर्गार कितें तें तुज्या दोळ्यांतली दुकां बोडटली म्हज्या भाव बंधू कितें स्वर्ग आसा तो What a wonderful heaven, my friend. Joy, peace. केन्नाच मरण ना दुकां ना केंस पिकतलो ना त्रास ना कोण सतायतलो ना त्या जाग्यार वंडरफुल हेवन देवान प्रॉमिस केला जेस सांगता म्हज्या बापाच्या घरान साबार रूम्स आसा अशें नासलें जाल्यार हांव तुमकां सांगचें नासलो हांव वयता म्हणून हांव आसा देखून वयता आनी प्रिपेर प्लेस करता तुमकां आनी एक दीस हांव येतलो म्हणल्यार सांगता आय वील कम अगेन एंड रिसीव यू माय सेल्फ बिकॉज यू आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड तुमी संवसाराचे न्हय तुमी स्वर्गाचे जावन आसा सिटीजनशीप ऑफ हेवन आमी पळयता केन्ना गैर जाव जाल्यार कितें करता खबर आसा म्हज्या बाबा कोणूय गैर जाव जाल्यार खंयच्या गांवांनी कितें करता तें कोणाक खबर आसा ब्रदर्स गैर जाव जाल्यार कितें करता एनीवन ब्रदर गैर जाव जाल्यार कितें करता खंयची गैर जाव जाल्यार कितें करता खंयची कंट्रीचो लोक आसा जाल्यार त्या गांवान मिनिस्टर ओ एम्बेसेडर आपणाचे प्लेन धाडटा म्हज्या बाबा आपणाच्या लोकांक हाडपाक खंयच्या गांवान आसा पळय ते इंडियेचो प्लेन हाडल्यासान गैर जाला तेन्ना साबार इंडियेचो प्लेन येवन इराणाक कुवेटाक लोकांक तेणी परतून गांवांक हाडले परतून इंडियेक हाडले प्लेन धाडटा आपणाचो लोक आसा तो इंडियन लोक आसा तो हाडपाक प्लेनाचेर तेच परी जेजूय एक दीस तुका आनी म्हाका व्हरोंक येतलो प्लेनाच्या भाशेन आमी ह्या संवसाराचेर न्हय देखून आमी सर्गीचे किंगडमाचे मनीस सिटीजनशीप ऑफ हेवन And they just म्हणटा that where I am हांव स्वर्गार आसलो there ye may also guarantee assurance
आणि त्या कालात पॉल म्हणतात, then we are alive shall remain caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. Jesus त्यांना सांगता, हांव येतलो, you will be with me forever. and Paul त्यांना उलयता माझ्या भावंडो. And listen, before I close, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. आणि कितें? And I will dwell in the house of the Lord, कितें? Forever and ever and ever, because I am the children, I am the son of the kingdom, I am the kingdom son, my citizenship is heaven, not on earth. Thank Jesus. कितलो आभारी म्हज्या बाबा आमी, कितलो आभारी जावन आसा तूं आनी हांव. आमी स्वर्गाचे सिटिझनशीप आमकां केलेली आसा. नो संवसारांतले, नो हेलांतले आमी ऑलरेडी आसले. But because of this Jesus, what a glorious Jesus, my friend. Heaven is waiting for us. Big mansion, gold of street, where there is a peace, joy, communication, fellowship. आज गोरे बाबा म्हणा तू तोंडा आसा जायत, पूण एक दीस जेजू तुका परफेक्ट पांय दितलो. आज गोळे तुका कसलें सफरिंग आसा जायत, पूण जेजू तुका एक दीस परफेक्ट हेल्थ दितलो. आज गोळे तुका दोळ्यान दिश्टी पडना जायत, जेजू तुका परफेक्ट दोळे दितलो. आज गोळे तूं डिप्रेस जाला जायत, जेजू तुका परफेक्ट मत दितलो. आज गोळे तुका कपडे ना जायत, तुका परफेक्ट कपडे मेवतले स्वर्गार जावन आसा जेजू रायचियसनेस. आज गोळे तुका पीस ना जायत, जेजू तुका परफेक्ट पीस दितलो. आज गोळे तुका सणला जायत म्हज्या भावंडो, कोणे तुका पळोवना जायत, कोणे तुका हेट केला जायत, जेजू तुका परफेक्ट फेलोशिप दितलो स्वर्गार, जी केन्नाच काबार जायना तसली. ओ ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस. लॉर्ड वी वर्शिप यू लॉर्ड. येशू तुझे गाऊंगा,